दिव्यवाणी 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 अर्गां तुका सुमयान जेजू एप्रिलाची 7 तारीख मंगळार भाग्यवंत हप्त्याचो मंगळार. पयलें वाचप इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें आवास्वर 40:9 ओळू 1:6. द्वीपानो म्हजें आयकून घेया, पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दिया. हांव जल्मूच्या आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो, म्हज्या आवयच्या कुसव्यांत तावन म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. ताणें म्हजें तोंड दारीचे तालवारी सारकें केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेंत म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलेल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यांत म्हाका लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हळें, इस्रायेला, तूं म्हजो सेवाक, तुजे उदेशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. पूण हांवें म्हळें, हांव निर्फळी वावुरलो. हांवें म्हजी सकत बेश्टीस आनी व्यर्थ करसिली, तरी म्हजो न्याय सर्वेस्परा कडेन आसा आनी म्हज्या देवाच्या हातान म्हजें इनाम. पूण आतां सर्वेस्पर उलयला. जाकोबाक ताजेशी परतून हाडूंक, इस्रायल परजेक ताचे पासत एकठांय करूंक ताणेंच म्हाका म्हज्या आवयच्या कुसव्यांत आकारलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो आनी म्हजो देवूच आतां म्हजें बोळो. ताणें म्हणलें, फकत जाकोबाच्या कुळयांक परतून उद्दार करूंक आनी इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांक पाटी हाडूंक तुवें म्हजो सेवाक, फकत जाकोबाच्या कुळयांक परतून उद्दार करूंक आनी इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांक पाटी हाडूंक तुवें म्हजो सेवाक जाल्यार पावना. म्हजी सडवण पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. किर्तन 70:1. श्लोक, म्हजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सोम्या. शुभ वार्ता जुआंवचो वांजेल 13वा आवास्वर 21:33, 30:37-38. इतलें सांगून जेजून आपणा भितरच कळवळोन म्हळें, सदस हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या भितरलोच एकलो म्हाका विश्वासघातान पराधीन करतलो. कोणा विशयान जेजून अशें म्हळें म्हूण कळनासतना शीस एकामेका पळोवंक लागले. ताच्या शिसा मदलो एकलो जेजूक चड मोग आसो. ताचे बोगलेकच तेंकून बसलोलो. कोणा विशयान तो अशें उलयलो म्हूण विचार म्हणून सिमोन पेद्रून ताका हात भाशेन म्हळें. देखून त्या सिसान आपली तकली जेजूच्या अर्द्या कुशीन बागोवन, सोम्या, तो कोण म्हूण विचारलें. जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दितां तोच तो म्हणून जेजून एक उंड्याचो कुडको बुडयलो आनी सिमोन इस्कारियोताच्या पुता जुदासाक दिलो. तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रेगलो. थवळ जेजून ताका म्हळें, तूं करूंक वेताय तें बेगीनच कर. ताणें कित्या पासत अशें म्हळें म्हूण जेवणां बसलेल्या कोणाकच समजलें ना. दुडवाची चिरी जुदासा लागीं आसतली देखून परबेक आमकां कितें गरज आसा तें घे वा दुर्बळ्यांक कांय इल्लें दी म्हणून जेजून ताका सांगलें जायजय म्हूण थोड्यांनी चिंतलें. पूण उंड्याचो कुडको घेतच तो तुर्तान भायर सरन गेलो. तवळ रात जाल्ली. जुदास भायर सरून गेल्या उपरांत जेजून म्हळें, आतां मनशा पुताक महिमा लाभली आनी ताचे सवे देवाकी महिमा लाभली. देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाली जाल्यार देवूच मनशा पुताची महिमा परगट करतलो, बेगीनच परगट करतलो. मोगाच्या भुरग्यांनो, आनीक थोडोच वेळ हांव तुमचे सांगाता आसा. उपरांत तुमी म्हाका सोदतल्यात, पूण हांवें जुदेवांक सांगलां तें तुमकांय हांव आतां सांगतां. हांव वेचे कडेन तुमच्यान येवंक जायना. सिमोन पेद्रून ताचे लागीं विचारलें, सोम्या, तूं खंय वेताय? जेजून जाप दिवन म्हळें, हांव वेतां थंय तुज्यान आतां फाट धरून येवंक जायना, तरी उपरांत तूं येतलोय. पेद्रून ताका विचारलें, कित्याक सोम्या, आतांच म्हज्यान तुज्या फाटल्यान येवंक जायना? तुजे पासत जीव दिवंक हांव तयार आसा. जेजून ताका जाप दिली,
म्हज्या पासून तूं जीव दिवंक तयार आसाय मू? सदूच हांव तुका सांगता, कोम्यान साद घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयणीनो, आयचें पयलें वाचप इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आमी आयकलें. आनी हें वाचप आमकां एक संदेश दिता. आनी तो संदेश जावन आसा, म्हजो देवूस आतां म्हजें बोळू. माय गॉड इज माय स्ट्रेंथ. वय मोगाच्या भावा भयणीनो, आमचो देव आमचें बोळ जावन आसा. आनी त्या विशयांत इजाया प्रवादी सविस्तार रितीन आमकां सांगता. आयचे श्लोक आमी आयकले, म्हजें तोंड तुजी सोडवण परगटतलें सोम्या. वय आमची जीभ, आमचें तोंड सोम्याची सोडवण परगट करतली. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजूचें कळवळें. आनी जेजू आपणाच्या कळवळें आनी आपणाक विश्वासघातान पराधीन करतलो त्या विशयांत तो सांगता. आनी थंयचे शिस्त ताका विचारतात, कोण सोम्यान तो? आनी तो वळो जेजू सांगता, जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दिता तोच तो. मोगाच्या भाव भयणीनो, 12 जाण शिसां पैकी एकलो तो जुदास ताका विश्वासघातान पराधीन केलो. आनी हांगा एक विशेशता तुमी पळया, जेजू येवकारिस्त घडता आनी तो दुस्माना ताज्या सांगाता बसून येवकारिस्त आचरण करता. आनी तो उंडो मोडटा आनी उंडो तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उपरांत ते उंड्याचो कुडको जेजून बुडयलो आनी सिमोन इस्कारियोताच्या पुता जुदासाक दिलो. आनी तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उपरांत ताच्या भितर सैतान रिगलो. बायबल आमकां सांगता, पयल्या कोरिंथीकारा बरयलें पत्र 11 स्वर 27 वळो, जो कोण फावो नासतना उंडो खाता तो सोम्याच्या कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता. तर हांगा तो फावो नासतना उंडो घेता आनी सैतान ताच्या भितर रिगता आनी तो भायर वचून सैतानाचें काम करता. आमी फावो नासतना उंडो घेवंक नजो. फावो नासतना ह्या पातकांत तासोन सोम्या थंय आमी येवंक जायना. बगार आमी पाश्चात्तापावन येजय. आनी हो जुदास घातकी जालो आनी थंय अर्द्या त्या जेवणार उठोवन तो भायर वेता. आनी जेजू सांगता, मनशा पुताक आतां महिमा लाभता. मोगाचेनो, जेजू आपणाच्या शिसांक सगळ्या उगडाप्यां करता. तो व्हड सिमोन पेद्रू विचारता, कित्याक म्हाका येवंक जायना तुज्या लागीं आतां? तुज्या खातीर हांव जीव दिवंक तयार आसा. पूण जेजू म्हणटा, सिमोन, जीव दिवचो मात्र न्ही, तूं कोम्यान साद घालच्या पयलें म्हाका तूं तिरास्कार करतलोय. मोगाच्या भाव भयणीन, एका न्ही एका नमण्यान हांवें तुवें आमच्या देवाक तिरास्कार केला. आमी कोणीय भाग्यवंत न्ही, आमी कोणीय सांता न्ही, आमी सक्कड बातकी. त्या देवा मुखार आमी कलती जावया. ताची कृपा आमकां लाबोवन दी. आमी आज जुदासाक ह्या सिमोनाक ह्या शिसांक हात जोगचे नाका. ते हात आमचेर तूं जोकया. आमचें उणेंपण आज पळोवया. असल्या कर्गामध्ये आमकां आज सेल्फ रिफ्लेक्शन, स्व ध्यान करूंक देव आपोवणें दिता. कांगाल जावंक न्ही, मागण्या वऱ्या सावांत देवाच्या उतरांत आनिकी बळवंत जावंक, आमच्या सोम्यते आमी आनिकी बळवंत जावंक, सोम्यते जियोंक वो काळ वो वेळ वो भगवंत तो आमकां फावो करूं दी म्हण आमी मागया. तर एक घडी भर दोळे धांपून मागया. सर्वेस्वर बापा, अगणीत काकूळदरा, तुज्या परजे खातीर, तुज्या लोकां खातीर हांव मागतां. पिडेंत पिडेच्या बियांत आसच्या, कश्टांत अनवरांत आसच्या, ह्या विविध रितीच्या नमणेच्या कश्टाक वळख जाल्ल्या तुज्या परजेचेर दया देंवन येवं दी. राष्ट्रांचेर तुजी सकत आशिर्वादां बेसांवां देंवन येवं दी. राष्ट्राच्या मुखेल्यांचेर तुजे आशिर्वाद बेसांवां देंवन येवं दी. सगळ्यांच्या काळजांत देवाची भिरांत घालून तुका हाकबोब मारून तुजें बेसांव स्विकार करचे भाग तूं आमकां फावो कर. सरंकर बनपस बंदडेतावन पिडे शेडेतावन वायटातावन विघ्नातावन तूं आमकां राख सोम्या आनी आमकां आशिर्वादीत कर. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत उतरान भलायकी रक्तान सोडका. सरपदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. दिव्यवाणी